मानसी 2020 ही प्रुडंटाची मानसी जावन आसा शोध अस्तित्वाचो, जावन आसा शोध स्वप्न साकारपाचो, जावन आसा शोध मतां मांडपाचो आणि तुमकां सगळ्यांक एक प्लॅटफॉर्म दिवपाचो. म्हणून प्रुडंट मानसी 2020 गोवा's next superwoman, a soul searching experience by Montessori. आमच्या मानसिक वयाचे बंधन ना, म्हणजे 18 ते 40 वर्षांमध्ये कोणी पार्टिसिपेट जाऊ शकता. आय सी मॅडम नॉडिंग हर हेड. आमच्या मानसिक कसले कास्ट बंधन ना, रिलिजनाचे बंधन ना. म्हणून एक ब्युटी पेजंट कम टॅलेंट हंट हाडपाचे एक आम्ही प्रयास केलो, प्रयत्न केलो आणि हो तुमच्या मुखार ही आयज हांगासर सुरवात जाता. बरेचशे वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावर जावपाक जाय अशे व्हडले व्हडले शब्द आम्ही युजली ऐकता आणि तो एका दिसाचो इव्हेंट किंवा 2 दिसाचो इव्हेंट खंय तरी मातशें ग्रुमींग केलें तांकां, एक खंय तरी प्लॅटफॉर्म दिलो आणि एक मिडिया खातीर एक कितें तरी आमी वुमेन्स डे खातीर केलें. असो प्रयत्न न करता एक 1.5 म्हयन्याचो असो एक्सरसाइज हो आमी केला, जे आयज जरी सुरवात ताची 8 तारखेक सुरू जातली ती चालू उरतली टिल अराउंड एप्रील मंथ. हातूंत भितर ऑडिशन्स अक्रॉस वेन्यूज आसतले, म्हणजे खंय तरी पणजे सारकेल्या शहरान ऑडिशन न करचे आणि ते प्रत्येक तुमच्या वाठारान लागीं आमी पावचे आणि ते ऑडिशन्स करपाचो तोय प्रयत्न आमचो आसलो. म्हणून आमी अक्रॉस 4 लोकेशन्स इन गोवा ऑडिशन्स दवरल्या. हे 4 वेन्यूज जातले. ताज्या नंतर 3 दिसाचो ग्रुमींग सेशन आसतलो. रिनाउंड मॉन्टेसरी फॅशन डिझायनर हांकां वेगळी ओळख आणि ओळख करून दिवपाची तुमकां गरज ना. तशेंच आसतली आशा आरोंदेकार तत्वा सलूनची. तांचे एक व्हडलो उपक्रम आसा टू ग्रूम यू ऑल. हातूंत भितर 20 जी सिलेक्ट जातली विल गेट एन ऑपॉर्च्युनिटी टू बी ॲट द प्लॅटफॉर्म टू बी ग्रूम बाय दिस लवली पीपल हियर फ्रॉम द इंडस्ट्री. आणि ताज्या नंतर ग्रँड फिनाले जातलो. सो एका दिसाचो 2 मिनटाचो एक 3 दिसाचो इव्हेंट न्ही, हो 1.5 म्हयन्याचो आमचो हो प्रयत्न आसा, प्रवास आसा. हे सगळे करपा खातीर ऑब्वियसली ऑर्गनायझेशन कडच्यान पुश जायत पडटा, बट काहीशे लोक आमकां स्पॉन्सर करता किंवा आमच्या वांगडा आमच्या ह्या वाटचालीन आमच्या वांगडा रावता. आय वूड रियली लायक टू मेन्शन सम ऑफ आवर स्पॉन्सर्स हू हॅव बीन पार्ट ऑफ दिस सेशन, दॅट इज मानसी 2020. मानसी 2020 जाता in association with Entertainment Society of Goa, Shetye Group, Goa Miles, Grooming Partner, Tatwa Saloon, the only family spa, Hotel Antique Mattor, and Abyss the Underworld Aquarium Verna. Mehendi Belgaum, Rajdev Builders, Johans Water Resources, Arvind Textiles Belgaum, Classic Furniture Park Belgaum, and Freedom Motors. Ladies and gentlemen, हांव चड वेळ घेयना कित्याक तुमी बरेच वेळ जाले हांगासर रावल्ले आसा. आणि I will request the editor of Prudent, Pramod Acharya, to kindly say a few words and start the ball rolling. Last around 2-3 years आम्ही Mr. and Mrs. Goa करताले आणि although we are getting good response, we are not getting great response. So we decided to find reasons behind not getting great response. So on this Women's Day, I can humbly admit that the reasons behind not getting great response for Mr. and Mrs. Goa were the Misters. So women were ready to participate and they were trying to pull the men on stage, and the men were running around, they were just running away and they were not coming into the hall only. So although we were getting good response, the kind of response that we are seeing here, that was the number I think has touched 100. So 100 participants. So finally we decided ki dadlyak kadun kushik doya, kaहीच जावपाचें ना. Idea was ki चल Mrs. Goa करूया. But then the thing थी नाका मिसेस गोवा, why to restrict it, जशें रोहितान सांगलें की लग्न जाल्यारच म्हण कित्याक करपाक जाय. सो लग्नाचें बंधन काडून उडोवया. सो तेंय काडून उडयलें आणि देन इट केम टू की लेट इट बी नॉट ओनली अ ब्युटी पेजंट, लेट इट ऑल्सो बी अ टॅलंट हंट. सो ताजे उपरांत प्रश्न आयलो तो नांवाचो. हांगा संजय बाब ढवळीकर आसात, गोवन वार्ताचे आमचे संपादक. सो ही केम अप विथ दीस ब्युटिफूल नेम ऑफ मानसी. आणि मानसी ताणें अर्थय सांगलो की अर्थ सांगलो आतां द वुमन हू स्पीक्स हर मायंड आउट. सो इट वॉज व्हेरी नायस. वी आर सर्चिंग फॉर सम नायस नेम, सम नायस कॉन्सेप्ट. आणि Shajul Lewis is here. So he immediately said that this is the name we need to go ahead with, because there cannot be a better name for this event. So it was really a collective thinking from every
part of our media group, that we came up with this concept, we came up with this name, and really overwhelming की our assessment was right. दादल्यांक सायडीन काडून जर दवरले तर जे गजाली 10-15 रावताल्यो त्यो 100 पावल्यो. सो इट्स रियली गुड. सो आय वेलकम एवरीबडी. रोहितान म्हळा तशें 1.5 म्हयन्याचो प्रवास आसा आणि इट्स अ व्हेरी एक्सायटींग प्रवास. जो हांवें प्लॅन जेन्ना पळयलो तेन्ना it was very surprising for me that we are taking such a huge task and such a huge journey, and that too with the people like Monty Selly, Asha is here, and they are going to groom the finalists, 20 finalists. So you can imagine what is in store if you are there in top 20. So डिटेल्स ताजे हाजे उपरांत जे इंटरेक्शन सेशना खूब जाणांची जेन्ना फोन केल्ले तेन्ना डाउट्स आशिल्ले, डाउट्स फोन येताले. सो दॅट्स वाय थॉट की लेट्स गेट एवरीबडी टुगेदर अँड आन्सर ऑल दी क्वेरीज एट वन गो. सो हे फॉर्मल फंक्शन जातकीर तें जातलें. सो आय वेलकम एवरीबडी अगेन अँड थँक यू फॉर दीस रिस्पॉन्स. अँड दीस इनिशियल रिस्पॉन्स इटसेल्फ आय एम क्वायट शुअर दॅट दीस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट एन्युअल इव्हेंट. जसो आमचो प्रयत्न आसा की गोंयच्यो मानसी सोदपाच्यो. ऑब्वियसली आयज हांगासर आयल्या ती सगळी आमची मानसीच. ताच्या नंतर टॉप 20 आणि ताच्या नंतर टॉप 10 आणि द विनर. पण हे करताना आमी कितके वळखता बायलांक ह्यो चेडवां आणि तांचे कितके गुण आमी तांकां प्रॉपर प्लॅटफॉर्म दिवंक शकता. ह्या खातीर जेन्ना आमी ब्रेनस्टॉर्मिंग केलें तेन्ना आमकां दिसलें की आमच्या मदींत आमच्याच ऑर्गनायझेशनान काहीश्यो मानसी आसा जे आमच्या वांगडा काम करता. म्हणून भायर वचचे सांडून म्हटल्यार आमी आमच्याच ऑर्गनायझेशनाक सगळ्यांक एम्पावर करुया आणि तांकां आयडेंटिफाय करूया आणि हे जो त्यांचो ह्या सगळ्यांचो प्रवास आसा 100 जाणांचो तो मातसो आनीक सुंदर करूया, आनीक ब्युटिफूल करूया. म्हणून हांव पयले आमची जी मानसी इंट्रोड्यूस करता जी तुमच्या वांगडा ह्या एंटायर प्रवासान आसतली. म्हणजे ही 6 जाणां रायट फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम टुडे टिल द ग्रँड फिनाले तुमच्या वांगडा प्रॉपर तुमची वांगडची मैत्रीण आसतली. पयले मानसी जे हांव इंट्रोड्यूस करता ताणें आपलं करियर जरी इन्फोसिसांतल्यान सुरवात केलो ताच्या नंतर फॉमेंतो रिसोर्सिसान आयली. आणि आय थिंक वन लायन जर हांव इंट्रोड्यूस करपाक सोदीत तिका, शी कॅन पुट हर पॉयंट अक्रॉस द टेबल, दॅट इज डायनिंग टेबल एज वेल एज across the table of a boardroom and get her point cleared. Ladies and gentlemen, I've been very fortunate to have a general manager at Prudent for so many years. Ladies and gentlemen, Mrs. Sonia Kukalkar, give a huge round of applause. The next, usually we say ki HR administration is usually a thankless job. Colonel Saab is looking at me. But here Sudha Karap is a challenge because I remember when I was starting my career, one of the HR persons said, why you want to come into HR? Because it's a thankless job. तुझे सगळे जर तू काम सारखे करता जाल्यार तुका कोण थँक्यू म्हणचो ना. बट जर तुझे काम चुकलें जाल्यार तुका आवर्जून आफोवन विचारतलो की हे कित्याक जावंक ना. अशाच प्रकारची एक डेप्युटी मॅनेजर HR आमच्या मदीं आसा. फॉमेंतो रिसोर्सिसान ती काम करता आणि फाटली 12 वर्सां ह्या ऑर्गनायझेशनान काम केलां. आणि सध्या HR फॉमेंतो मीडिया विच इन्क्लुड्स प्रिंट म्हणजे आमचे गोवन वार्ता, द गोवन एव्हरीडे, भांगरभूंय आणि प्रुडंट आणि सिंधुदुर्ग लायव्ह हाचे सध्या नेतृत्व करता. ते म्हळ्यार लेडीज एंड जेंटलमॅन ऑस्टिना फर्नांडीस. आय थिंक इवन हे सुद्धा म्हणप की आय एम अ फूडी, आय लाईक टू ईट, हे सुद्धा पॅशनेटली म्हणप इज अ चॅलेंज. A foodie by passion and a journalist by maybe choice. I think she will be in a better position to answer. She brings a perfect combination of youthfulness and maturity in her stories when she files it for Prudent. Ladies and gentlemen, before I introduce, खूप कमी घुमट आरती स्पर्धा जातात आणि तितून बायलांचे ग्रुप्स असतात. But I've been really fortunate to have a colleague like Aparna who has been heading Swar Kalika Gumat Mandal and has won all Goa Best Female Gumat Aarti Singer. Ladies and gentlemen, Aparna Padigar. आयुष्यान appreciation असपाक जाय, awards भी असपाक जाय. A person who has won Mrs. Goa in 2018, a person who has been the first runners-up in 2018 at Mrs. India, who has won Orchid Award for Journalism in 2019. She's been working with us for 7 years as features editor. Ladies and gentlemen, the very beautiful Heather Fernandez Colasso.
हांव परत स्ट्रेस करता. बरेचदा म्हणटा आमी विमेन एम्पावरमेंट एका दिसाचो इव्हेंट आसता, व्हडलेशें कांय जायना. बट एक खंय तरी प्रयत्न आसता, आमकां खंय तरी दिसता की प्रत्येक बायलां मदलें तें भुरगेंपण आसा तें खंय तरी मुखार हाडचें, ताका एक प्लॅटफॉर्म दिवचो. आनी मोर इम्पॉर्टंटली हें करतना खंयच ताजो हांसो जावचो न्ही, आनी तांकां आपलें जें आपल्याक दिसता, म्हणून आमी म्हणटा की मानसी इज द पर्सन हू स्पीक्स आउट हर मायंड. आय थिंक हो जर प्रवास आमचो सुरवात जाला एट प्रुडंट, जाल्यार तो खंय तरी 2-3 वर्सां पयलीं सुरवात जाला. आनी टुडे इट इज अराउंड 110 ऑड एपिसोड्स ओल्ड. तुमकां म्हाका दिसता वेगळी वळख करून दिवपाची गरज ना. सारिका शिरोडकर has been with us for now around 2 years or more, and we have been really fortunate to have this program called Zara Hatke, right from women's IQ to the dance moves. हे सगळें आमकां पळोवपाक मेळटा प्रुडंटाच्या आमच्या ह्या जरा हटके ह्या कार्यावळींत. आणि लास्ट बट नॉट द लिस्ट, म्हाका दिसता आमच्या भितर मानसी खूब आसा, म्हाज्याच ऑर्गनायझेशनान खूब आसा. बट बिफोर आय इंट्रोड्यूस द फायनल वन, लेडीज एंड जेंटलमॅन, युजली सेल्स अँड मार्केटिंगान बरेचदा पळयता आमी इट इज अ मेल डॉमिनेटेड फील्ड वेर यू नो देर इज चेकमेट्स अँड ऑल दोज थिंग्स. बट सेल्स अँड मार्केटिंगान नॅशनल लेवलाचेर एक आपले स्वताचे स्थान करपाचे, म्हणजे झी सारखे चॅनल, TV9 सारख्या चॅनलान सेल्स मार्केटिंग एड स्पॉट्स सेल करप आणि आपले स्वताची एक ओळख करप. अँड आय थिंक अगेन आय वुडंट बी रॉंग इफ आय से आय हॅव बीन रियली फॉर्च्युनेट इन द ऑर्गनायझेशन, रियली फॉर्च्युनेट टू हॅव माय सेल्स हेड ऑफ प्रुडंट, लेडीज एंड जेंटलमॅन, ममता वसंत. Well, if I've introduced them properly, these are your friends for the next 1.5 month. But I think भाषण चढ झाले. We have to shift to music and a little glamour. की जिणेच्या ह्या सर्तेक लागून दौरू नाका तू उर्बा धापून, जिकून दाखय मळप तुझा मानसी. हे बरयला माझो व्हेरी गुड फ्रेंड शिवा शिरगांवकर, जो आयज आमच्या हांगासर ही कुड नॉट मेक इट, आणि हाका स्वर आणि संगीत दिले. म्हणजे म्हाका केन्नाय दिसता की wish I had an extra R in my name. Whether I would have been a great musician or a singer, well, if I had known my musical notes, I would have been definitely sure. But ladies and gentlemen, please welcome the very handsome and the next big thing in Goan music. Bhui Maji सगळ्यांनी ऐकला. This is the same combination that we've taken over for Mansi 2020. Ladies and gentlemen, Rohit, please welcome. Now that we've introduced him, ladies and gentlemen, if you can have all of you join me for the countdown as we release Prudent Mansi Anthem 2020. जिणे छाया सरते झाकून दौरू नका तू
जिणेच्या या सर्तेन जागून दवरू नाका तूं उर्बा थापूनची कुंता खंय मळप तुझा मानसी कमी स्वता केन्नाच लेखू नाका जातलें सोपन खरे आता ती जिणेक वळख तुझा मानसी लिरिक्स बरयले शिवा शिरगांवकर, ऑब्वियसली सिंगर आणि म्युझिक दिला रोहित, आणि हो एंटायर म्युझिक व्हिडिओ डायरेक्ट केला तो साईनाथ परब. अगेन अ ह्यूज राउंड ऑफ applause for a beautiful anthem that we start on the 8th of March. That's Jagatik Mahila Din. Third way again, Asana, let us start the formal function. Ladies and gentlemen, I request Dr. Meenakshi Martins, psychiatrist by profession, activist by passion, and I think an artist that's in Goan cinema, as well as you might have spotted her in a lot of Hindi movies as well. Ladies and gentlemen, Meenakshi Martins, I request her to kindly say a few words on this occasion. हांवें आतां आयकलां की 18 ते 40 वर्सां मेरेनचो हो एज ग्रूप आसा. तर हांगासर त्यो बायलो आसतल्यो ज्यांनी जन्म दिला आसतलो तांकां कळटलें की सहनशक्ती आनी सोंशीकपणा कितें पळय तो. नाजाल्यारय बी एक चली जेन्ना जन्माक येता तेन्ना आमकां ल्हानपणा पासून शिकयतात आनी आतांच्या भुरग्यांक शिकोवंक न्हय अशें म्हाका दिसता की सोंसप हे आमचो मुख्य पॉयंट जावंक जाय म्हणून. की एक बायल मनीस आसता ती सोशीक आसपाक जाय नाका, तुमी सोसून घेवं नाकात. तुम्ही आपले कला, आपले गुण, आपले व्यक्तिमत्व, आपली शक्ती लोकांच्या समोर हाडपाचो प्रयत्न करा आणि तीच खरी बायलेची शक्ती असता. मानसी हो कार्यक्रम हाडल्या बद्दल हांव प्रुडंट मिडियाक कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आणि खूप आभारी बी आसा, कारण हाची खूप गरज आशिल्ली. ज्या या सुंदर वेन्यूचेर आयज आमी हे इंटरॅक्शन घडयता, जाची हांगाच्यान सुरवात जाता मानसी 2020 ची. हांव मागता वायस चेअरमॅन एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा सुभाष बा फळदेसाय हांणी एक 2 उतरां उलोवची. Wish you all, the beautiful women, happy International Women's Day to you all. That is a great opportunity for me to be with you. आणि ही एक मोठी संधी तुमकांय आसा. आमकां खबर आसा की you have lot of potential, lot of capacity, lot of talent, lot of creativity, lot of ability, but where do we get the platform to really reach to the people, or to showcase or to exhibit our talent? And this is the right forum that has been identified by Prudent Media. I have with me Mr. Joe Lewis, Director of Fomento Resources, to say a few words. Now, most of you who are already there in this competition this time would get so many opportunities, because Prudent is well covered across Goa and across the globe. So when you are going through the competition itself, it's going to be a great journey. As Rohit said, till about 3rd week of April. We are spending about 8 or 10 days spending with the 20 of them, taking them to places in Goa where you have never gone, never visited. We will get that opportunity for you to travel there, interact with serious personalities. In fact, I'm going to ask Mrs. Sulakshana Sawant also to give half an hour with those 20 people in the assembly. We're going to plan that out with you. So these are all will be unraveled as the days go by. I wish the top 20 is selected through a fantastic process across different centers. It's all done by personalities like Asha ji and Monty and other judges. So wish you all the best. Thank you all the dignitaries for coming in and making this such a beautiful start for Mansi 2020. आयचो हो सुवाळो धरून, आयचो हो दीस धरून आमी आमच्या भांगरभूंय, जे आमचे ओनली कोंकणी डेली इन गोवा, इन द नेशन, across the world, the only कोंकणी डेली that is here is भांगरभूंय. हांव मागता आमच्या मानेस्तान की तांच्यांनी होळी अंक जो आमी मुद्दम होळीच्या निमित्तान हांगासर आमी कंपायल केला. हांव मागता पांडुरंग बाब गांवकार वांगडा प्रमोद आचार्य, एडिटर प्रुडंट, तसेच आमचे मानेस्त. Ladies and gentlemen, the release of Holy Ank by Bhangarpur.
and only गोंयांत जे पेपर आसात ते जायते पेपर दिवाळेंक धाडटात पूण आमी ही परंपरा मोडून गोंयकारांचो खरो म्हळ्यार गोंयकारांक जर कोण नेटान हाडटा जाल्यार शिगमो. सो त्या शिगम्याचे निमित्त धरून आमी कोंकणी पेपराचो पयलो होळी अंक तुमच्या मुखार दवरला. भांगरभूंयक आनी ह्या होळी अंकाक तुमचो गोंयकारांचो सगळ्यांचो सपोर्ट जाय इतलें हांव तुमचे कडेन मागता. I now request the President of Goa BJP Mahila Morcha, तसेच the First Lady of Goa as we like to call her, Mrs. Sulakshana Sawant to say a few words on the Holy Ank as well and Mansi 2020. आयज जागतीक महिला दिनाचे औचित्य साधून भांगरभूंय आणि त्याच बरोबर प्रुडंट मिडिया हांणी दोन प्रोग्राम हांगासर आंखल्या. एक म्हणल्यार मानसी ह्या टॅलेंट सर्च जे आसा ह्या टॅलेंट सर्चच्या कार्यक्रमाचे म्युझिक लॉन्च ह्या कार्यक्रमान जाता आणि त्याच बरोबर आमी भांगरभूंयचो जो शिगम्याचो अंक आसा होळी अंक आसा हाचें उक्तावण हांगासर आमच्या सगळ्या मानेस्तां कडल्यान जालें. 109 जागतीक महिला दिन मनयता आसतना आयज बरें दिसता की तो महिला दिन आसा म्हणून, पण 109 जेन्ना अजूनही जागतिक महिला दिन जाता आणि ताच्या बरोबर आमी थीम दवरता ईच फॉर इक्वल. इट ऑल्सो मेक्स मी रिस्पॉन्सिबल. अशें म्हाका दिसता की एक जबाबदारीची गोष्ट आसा की ह्या 109व्या जागतिक महिला दिना दिसा अजूनही थीम दवरपाची पडटा की ईच फॉर इक्वल. आमी सगळीं जाणां समान जावपा खातीर वांगडा काम करया, वांगडा आसचें. वुमन एम्पावरमेंट इज समथींग और टॉपिक असो आसा की आमी परत परत ताच्या बद्दल इतलो उल्लेख केल्लो आसा की कदाचित एका महिलेक सुद्दां एक खूब चीड येता ह्या गोश्टीचे. परत परत ते वुमन एम्पावरमेंट. वी आर ऑलरेडी पॉवरफुल एज वी हॅव सेड. ओन्ली द थिंग इज दॅट वी नीड टू रियलायज दॅट. आमकां फक्त कळपाक जाय तें की म्हज्यान ते शक्ती आसा, हांव तें करूं शकता आणि ते कोण दुसरो दाखोवन दिवचो ना, हांवेंच सोदून काडची पडटली. आय हॅव टू एक्सप्लोर माय सेल्फ. आणि म्हाका दिसता तेन्ना जेन्ना जातलें पळय न्ही तेन्ना खरी आमी अस्तुरी म्हणून मुखार येतली. आणि तो जो शोध जो आसा स्वताचो शोध जो आसा पळय न्ही तो आपल्या पासूनच आपण सुरवात करपाक जाय. हांव मुखार म्हणटा आसतना इतलें म्हणन की केन्नाय हो विशय मांडटा आसतना इट इज नॉट समथींग अ फायट बिटवीन अ मॅन एंड अ वुमन. इट इज नेवर अ फायट बिटवीन अ मॅन एंड अ वुमन. बिकॉज आमी एक लक्षान दवरपाक जाय. प्रमोद आचार्यजीन मुद्दाम हांगासर सांगलें वी यूज टू कीप अ कॉम्पिटिशन वीच वॉज लायक मिस्टर अँड मिसेस गोवा. Yes, and used to not have a good participation. But when 100 number of women are participating over here, don't you feel so they have been supported by their men? Yes or no? They have been equally supported by their men. I feel they have been supported and that's why they are over here. एक काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट विच हॅज डेव्हलप्ड विदिन अस. आम्ही सदांच न्ही एक असो एक विचार दवरता म्हणजे इट्स काइंड ऑफ अ फायट. आणि वुमन डेच्या दिसा ते सामकें जाणीक दिसता कळ्ळें न्ही की आतांच वचून झगडपाचें कोण आसा पळय न्ही ताच्या बरोबर. पण म्हाका दिसता कितें जाणा खुबशे फावटी आमीच आमच्या बद्दल उलयतना आनी खास करून महिला बद्दल उलयतना आमी अशें म्हणटा कितलेंय जर शेजार म्हणजे ते बरें दिसता आसतलें तरी आमीच म्हणटलीं व्हडलें कितें खास ना, म्हजीच साडी बरी आशिल्ली बरोबर. हें कितें सामकेंच ऑड कॉम्बिनेशन केलां. ओके, बट तरी सुद्दां these are the women talks which goes on because by psychology it goes to say my psychologist friend is over here, maybe she is also one of the participants, and it goes like this ki likes repel. Okay, so I mean the science says actually the likes repel. Okay, and usually according to the psychology also because it's a same gender you find that kind of a repulsion which is happening. But I suppose like-mindedness can come together. So I suppose that like-mindedness जेन्ना आमी म्हणटा पळय न्ही तो एक समविचार आमी सगळ्यांनी हाडपाची गरज आसा. आमी जेन्ना तो समविचार हाडटली पळय न्ही तेन्नाच बदल घडून येतलो. Mansi to me was about change in lives. Because what I saw in the concept note was that the whole purpose was to create leaders. Leaders for the media, which is such an important part of development, which has been ignored for a long time. But here is the biggest media house of this part, wanting to use its platform for
empowering many women, not just 20. And so what we are going to talk about today is a vision. It is utopia. And there's no harm dreaming utopia, because what we will achieve maybe will be a lesser utopia, but still it will be utopia. So let us move with this thought, and I will just put the seeds of some possibilities where Mansi can go. I may be wrong, I may be right, I may be partly right, I may be partly wrong. But that doesn't matter. Today is a day when we can plant a few seeds. Why do I say that Mansi has such a huge potential for women's development, for women's empowerment? And when I say women's empowerment, I want you to know that we are not just talking men vis-a-vis women, we are talking women who need men and men who need women. And men, there is disempowerment amongst men, isn't it? And let's not forget the trans men and the trans women. That is human development. दूर भाथा पुंची कुंता